नमस्कार गोंदक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आनी हांव दीप्ती काकोडकर टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय चुमकेल खबरो अमित शाह कडेन राजकीय आनी हेर विशयांचेर जाली चर्चा डिफेन्साचे जागे विशीं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहा कडेन केले उलोवप सांगता मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या विशयाचेर मात उलोवपाक न्हयकार 2027 पेडणे मतदारसंघातल्यानूच लढयतलो विधानसभा वेंचणूक बाबू आसगांवकारान परतून एक फावट केले स्पश्ट वेळ काळ पळयनासतना मडगांव कुंकळ्ळेचे दोतोर प्रकाश नायक कुराडे दितात लोकांक बरी सेवा आंतरराष्ट्रीय दोतोर दिसा निमतान खासा रिपोर्ट डोंगराच्या पावसाक लागून हडोणेच्या पोडवाळ खरजुवे वाठारांत घराचेर माड कोसळून भाव भयण जखमी घराचे जाले बरेच लुकसाण 70 वाठारांतूय पावसाच्या सावारान झाडांची पडझड सुरूच अन्न आनी वखदां प्रशासनान बस्तोडे आनी कणका वाठारांत रस्त्याक कुशीक आशिल्ल्या चिकन सेंटराचेर घाली धाड कायदेशीर परवाने आनी नितळसाण नाशिल्ल्यान वट्ट 7 आस्थापनां केली बंद आनी लोटलेची कोमुनिदाद नीज गोंयकार शेतकारांक काडून भलतेकूच करूंक सोदता टेनंट हे विशीं महसूल मंत्र्याकडेन उलोवन विधानसभेत मांडटलो विशय विजयाचे लोटलेच्या शेतकारांक आश्वासन आता खबरो विस्तारान फाटली कितलीशीच वर्सां सावन लोकांक बरी सेवा दिवपी हे मडगांव कुंकळ्ळेचे दोतोर प्रकाश नायक कुराडे पिरायेच्या 86व्या वर्सा लेगीत ते वेळ काळ पळयनासतना लोकांक बरी सेवा दितात देखून तांकां थळावे लोक देव मनीस अशें मानतात आंतरराष्ट्रीय दोतोर दिसा निमतान तांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना आपल्या दोतोरकीच्या प्रवासा विशीं थोडी भितर म्हायती दिली पळयात खासा रिपोर्ट दर एकल्याक आपल्या जिणेंत दोतोराची गरज ही केन्ना तरी लागताच पूण निस्वार्थीपणान आनी पयशांचे तोंड पळयनासतना सेवा उपपी दोतोर आमकां खूब कमी प्रमाणात पळोवपाक मेळटा तातूंतलेच एक म्हळ्यार मडगांव कुंकळ्ळेचे दोतोर प्रकाश नायक कुराडे पिरायेच्या 86व्या वर्सा लेगीत वेळ काळ पळयनासतना दोतोर कुराडे आपल्या दुयेत्यांचेर उपचार करता कोविड महामारी वेळार दर एकलो आपलो जीव सांबाळटालो पूण दोतोर प्रकाश कुराडे आपूण स्वता दुयेत्यांच्या घरा वचून तपासताले पयशे म्हळ्यार सगळेच न्हय लोकांचो मोग आनी म्हज्या वयलो तांचो विश्वास हेच म्हाका लोकांक बरी सेवा दिवपाक आनी कुर्बा दिता म्हणून दोतोर प्रकाश नायक कुराडे सांगता प्रेम हांवें जर कितें जर जोडलं जायचं लोकांचे प्रेम लोकांची एक आपुलकी हे कुंकळ्ळेचे बी लोक जे आसा न्ही ते म्हाका प्रेमान पळयतात तांकां म्हजे विशय भावना आसा ती तातूंत ती फक्त तांणी सत्कार करून तुमकां ते जायना सत्कार खूब जाले गव्हर्मेंटान जाले हाजे जाले खूब तरी वाड्यान म्हाका सत्कार केला अशें तांकां बरें दिसपा जाय म्हणून वता म्हाका सत्काराची तशी आवड ना कोविडाक खरें म्हणजे सगळीं दोतोर घर रावली तुमचो बुकार बूक येव आसला तो आसा कोविडाक सगळीं जाण डॉक्टर म्हणटा कोणूय येना प्रत्येक दूर रावले आनी हांगाय बी कोविडाचे पेशंट मेळ्ळा 5-6 जाण तरी आयले एक आनी पेशंट खंयच्यान आयलो मरता काय दिसलो तो तसो त्या हॉस्पिटलांत धाडलो कसो तो 5 दिसांनी बरो जालो आनी हांव कोविडाक सुटी घेतली ना म्हजो एकच हें कितें आसलो विचार कोवीड कोणा घरा कडेन बसून जालो तूं घरा कडेन कुशीन लिपून रावलो 8 दीस तांकांय हांवें पयलीं कोवीड जाता तें म्हाका जर जावपा जाय आसल्यार जातलो कांय ना हांवें त्या धर्तीचेर हांव कोविडार आयलो आनी कित्येक लोकांक जांकां दोतोराची सेवा मेळनासली तांकां प्रत्येकाक सेवा दिली हांव मदत खंयचोय दोतोर दुयेत्याक तपासले उपरांत आपली फी घेता पूण मडगांव कुंकळ्ळेचे दोतोर प्रकाश नायक कुराडे गरजवंतांक एक आदार म्हणून दुयेत्यांक उपचारा खातीर खंय आपूण स्वता पयशे दिता अशें कुंकळ्ळेचे थळावे सांगतात तांची सेवा पळयत जाल्यार दोतोरकीच्या पेशांत हें एक बरें उदाहरण अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना तांकां बरें आयुश्य आरोग्य लाभून सदाकाळ तांची उत्कृश्ट सेवा अशीच चालू उरची म्हणून दोतोर दिसा निमतान देवा लागीं प्रार्थना कुराडे डॉक्टर एक गांवांत असो एक देवाचो भशेन मनीस आनी आतांचे तो ओल्ड जनरेशनान पर्यंत आज पर्यंत सगळे मनीस तेचे कडेन मुद्दम जेन्ना गोंयांत खंय खंय आसा पळय तेचे कडेन ट्रिटमेंट घेवपाक येतात आनी तेंगेलें मानप अशें आसा की तेगेलो हात लागल्यार तो बरो जावपाचो अशें आतां म्हागे बापायक 45 एज पूण तो खंयच्या डॉक्टरा कडेन वचपाक सोदना तेजेच फुड्यान आपल्या व्हर म्हणटा कळ्ळें डॉक्टर आसा कितलेशे
पूण त्याचे पर्यंत गेल्यारूच तें बऱ्या पडटा कळ्ळें न्ही. आनी तसो कोणी बरो जायना पूण बरो जालो जाल्यार अकस्मात चड असो बरो ना जाता. म्हणजे कुराडे म्हणटा आज असो आसा की खुबशे डॉक्टर आसात पूण ताका अशी सेवा तेणें लोकांक दिवची आनी ताका बरें आरोग्य मेळचें म्हणून हांव देवा कडेन मागता कळ्ळें न्ही. डॉक्टर कुराडे हो एक देव मनुष कुंकळचो कळ्ळें. तो पेशंटाकी आपले पेशंटाकी तो आपले सगळे भावा तो चेक करता आणि खंयच्याय पेशंटांना तो पैशांची अपेक्षा करिना. दिता तितकेच तो घेवन वयता पैसे घेता आणि मागीर ताका वखद बिकत आसली तर फ्री दिता कळ्ळें. आनी खंयच्याय गरज आसली खंयच्याय राती फोन केलो तर दोतोर व्हरपाक घरा कडेन वयता आनी मागीर दोतोर त्या राती वचून त्या पेशंट चेक करता आनी ताका भिवपाची गरज ना. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. फाटली कितलीशींच वर्सां लोकांक बरी भलायकी सेवा दिवपी बेतमड्डी कुडचडेचो डॉक्टर रवींद्र नाडकर्णी पिरायेच्या 17व्या वर्सा तशेंच आपली भलायकी बरी नासतना लेगीत तो लोकांक बरी सेवा दिता. जो मेरेन आपलो जीव आसा तो मेरेन लोकांक बरी भलायकी सेवा दिवप चालूच दवरतलो अशें डॉक्टर नाडकर्णीन सांगलें. दोतोर हो सगळ्यां खातीर देव माणूस आसता. असोच बेतमड्डी कुडचडेचो देव माणूस दोतोर रवींद्र नाडकर्णी. पिरायेच्या 60व्या वर्सा तो सेवेंतल्यान निवृत्त जालो. कांय वर्सां फाटीं रस्तो अपघातांत तांकां गंभीर दुखापत लेगीत जाल्ली. तरी लेगीत पिरायेच्या 70व्या वर्सा आजून दोतोर नाडकर्णी लोकांक बरी भलायकी सेवा दिता. आपलो जीव आसा मेरेन लोकांक बरी सेवा दितलो अशें तो सांगता. रायट फ्रॉम 7th स्टँडर्ड दोतोर जावचें दिसतालें आनी आनंद म्हणटकीर दुसरें कांय जाय नाशिल्लें. फक्त डॉक्टरी पेशा घेतलो हांव आनी त्या दृश्टीनूच हांव फुडें मुखार वचत रावलो. आनी देवान पावन म्हाका सगळें स्मूथ जावन म्हाका हाजो डिप्लोमा पासून मेळ्ळो कित्याचो पिडियाट्रिक्स. पूण म्हाका तशी हें नाशिल्लें प्रायवेट करचें आनी कितें अशें नाशिल्लें. तेन्ना हांवें गव्हर्नमेंट पयलीं मायनिंगाक काम केलें. मायनिंगाक काम करतकीर मागीर एनजीओ काम केलें. एनजीओ काम करतकीर मागीर गव्हर्नमेंट आयलो. गव्हर्नमेंटाक मेळ्ळें म्हाका आयलो म्हणल्यार आनी मागीर हांवें तें आवडलें म्हणजे तें सारकें कंप्लीट कंटिन्यू दवरलें आनी रिटायर जालो कळ्ळें. आनी मागीर हांवें अशेंच घरा कडेन प्रायवेट अशें लोकांक. आता तुम्ही हे प्रोफेशन चालूच दवरला. तुम्ही ऍक्सिडेंट जालो तेतून रिकवर जावन अजून तुमकां त्रास जातात पूण तुम्ही हे चालून दवर. तुमचे तकलेन कितें आसा हे चालू दवरपाचें म्हणल्यार एक कार कितें म्हणून तसो एक्सिडेंट जातल्यार निवळो ना. म्हाका ते सेम उरलें. 3 ऑपरेशन केली सगळें केलें पूण तें जायना. आनी आतां जवळ ते कंप्लीट मस्क्युलर विकनेस आयला कळ्ळें. पूण म्हाका हातूंत समाधान मेळटा. आता तुम्ही तुमची म्हणणें आसा हे जे पर्यंत आपल्या जिवाक ताकद आसा तो पर्यंत चालू उरतले. न्ही हांव ताकद तयार करतलो करता. म्हाका हें करपाकूच जाय कळ्ळें तुका. म्हाका लोकां भितर हें जावंकूच जाय इनवॉल्व जावंकूच जाय. पूण हांव जाता तितली म्हाका ताकद उरता तशी करता कळ्ळें. म्हाका ते घरा कडेन अशें न्हिदपाक सामकी लायक ना. हांव आसा रवींद्र नाडकर्णी हेज्या क्लिनिकाक. हो डॉक्टर आसा फाटली खूब वर्सां साकून प्रॅक्टीस करता. पयलीं तो जीएमसी एनजीओ केले मागीर 60 वर्सां जातकीर ताणें आपले घरा कडेन क्लिनीक चालू केली. तशेंच आतां तो दुसरे कडेन शिफ्ट जालो गोंयाचा. तेजो म्हणटा आसा आपल्याक हें करता फर्स्ट ऑफ विचार आसा समाजकारण आनी लोकां कडेन संपर्क वाडोवप. खंय तरी लोकांक तपासतात तेजे बरोबर ते लोकांली चिंता आसा टेन्शन आसा थोड्यांचे जे तांकां तेतूंतल्यान थोडे विचार पडटात तेतूंतल्यान ताजे मॉडेल ते खंय तरी तांकां आनी उमेद हाडटा हें करपाक. तांकां फाटले थोडे वर्सां पयलीं एक्सिडेंट जालो आनी तांकां चलूंक जायना. पूण एक तेंचे मनां जे डॉक्टर म्हणून लोकां खातीर समर्पण दिवपाची शक्ती आसा ती तेणी जागृत दवरल्या आनी तो लास्ट पर्यंत ती जागृत दवरता. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर हो स्पेशल रिपोर्ट घेवन येयला डॉक्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर.
आयज राष्ट्रीय दोतोर दीस हे निमतान दोतोर अविनाश कामत धाकणकर हांणी आपले कांय अणभव व्यक्त केले. दोतोर अविनाश कामत धाकणकर 1966 वर्सात दोतोर जाले. उपरांत तांणी शिरदोणा आपल्या मामाच्या गांवांत प्रॅक्टीस सुरू केली. त्या वेळार गांवांनी बाळंतपणाक कशी जाताली हे विशीं दोतोर अविनाश कामत धाकणकर कितें सांगतात ते आयकात. हांव 1967 फर्स्ट पेज स्टुडंट म्हणून मेडिकलांतल्यान पास जालो. म्हाका पयलीं पासून प्रॅक्टीस करपाची आनी लोकांची सेवा करपाची उमेद, कित्याक म्हज्या बापायकूय तें आवडटालें. आनी बापूय म्हाका घरा कडल्यान प्रतिबद्ध चिटी दिवन धाडटालो आनी मेडिकलान हांव पेशंटाक दाखयतालो. म्हाका ते प्रॅक्टीस करपा खातीर आनी लोकांची सेवा खातीर उमेद आशिल्ली. पूण करतलो कितें, पयशे ना हातांत. पयशे मेळटले जाय जाल्यार मेडिकलान सिरीयस करपा जाय. मेडिकलान सिरीयस करता जाल्यार हावजमॅन पोस्ट 150 रुपया, डेमॉन्स्ट्रेशन करता जाल्यार 600 रुपया. तरी पूण म्हाका म्हाजे मामा घारशे आक्षीचेच आनी म्हजे बाकीच्यांनी, अरे तूं बरो मेडिसिनान बरो आसा मरे, दोतोर बरो आसा मरे, सालयेकर तुका बरो 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 म्हणटालो, तूं कर रे प्रॅक्टीस. हांवें 1-1.5 म्हयनो हावजमॅन पोस्ट म्हणजे MD कर फुडें शिकपा खातीर केल्लें. इमिजिएट हांवें रेजिग्नेशन दिलें. कितें पळयत जाल्यार म्हाजी घरा मुखारूच एक दोतोर म्हणून उलोवन आली. आनी कितें जालां जाल्यार म्हाका तें रेमेथिनाचो पार्थ, रेमेथीन म्हणजे ती जाणटेली बायल ती, ताजी डिलिव्हरी जाता. हांव मागीर मातसो येवपा जाय. येता म्हणून हांवें तशेंच बॅगान तें कितें म्हाजें इंजेसांवां आनी कितें तें घेतलें आनी तें सिनार गेलो. थंय वतकर पयलीं सामको परिस्थिती पळयतकच नर्वस जावपाची. भायर सामको फेस्ता भशेन लोक जाणटेले सगळे बशिल्ले आसताले. कोण व्हिडियो ओडटात, कोण हें करतात, कोणाक कोकोकोला पितात. आनी म्हाका भितर दोतोर उठले सगळे. उठले आनी हांव बॅग घेवन भितर वता जाल्यार मागीर जरा एका सामकें डर्टी प्लेसीचेर आमी पयलीं MC जातकर कपडे वापरताले, पन्ने थंय मांडलेले आशिल्ले. आनी ताजेर एक वयर साक आनी साकाचे वरती पार्थ न्हिदल्या. आनी एका सायडीन ती वजीण, मोठेली कशी वजीण अशी बाकीन कशें आसता थंय. आनी म्हाका हेवटेन एक बाकिनाचेर हांव ओग्गी रावन कितें जाता तें जाता. फुडें पळोवया, बॅग घेवन रावलो. ती सगळी वजीण आशिल्ली ती डिक्टेट, हय तें हाडलें मुगो तें म्हणलें. आनी भोंवतणी सगळीं जाणटेली म्हणटेलीं सगळीं भुरगीं अशीं आनी 2 जाण बायलां ताका अशी भितर हाजेर घेवन अशी घेवन एकटी ताका पार्थीक म्हण गो तुगेलें म्हणजे आतां पार्थ सुरू. तिका पार्थ जालाच सुरू. मागीर ते कशें वोवे म्हणप यो मागीर ती वजीन सोरो हाडलें मुगो, फेणी हाडली, ती उराक हाडलें मुगो, हय हाडल्या. ती एक गोट मारता फसक कशें मुगो. फसक म्हणजे लायट. हांव पळयता आमकां कांयच खबरच ना कितें. फसक कोणा गेले हाडले गो, वस्त्यां येयली तुका सांगिल्लें हें करून हाड म्हणून. थंयच वाद आमचो. निमाणें ती दवरली. मागीर थंड उदक तें वाजोवपा खातीर तें वांटो, कुलेरां, मागीर एक येदो व्हडलो दिवो मऱ्यान दिश्टी पडपा खातीर येदो दिवो, तातूंत भितर वात येदी मोठी, ती लायट नासताली. आनी ती दिवो आनी ती तेवटेन बसून हें सगळें पार्थाचें कर गो फोर्स कांय पार्थ. म्हाका इतलें कळटालें पळयत जाल्यार बेगीन जावचें म्हणून हांव जाणाशिल्लो. कित्याक आमच्या हातूंत 4 बोटां जातकर डिलिव्हरी जाता. पूण फोर्स आमकां उलोवपाक भंय दिसतालो, कित्याक ती सामकी आंगार येता म्हणून. करता ती फोर्स म्हणटा, हांव ओगी पळयतां आनी ती ताका बाकीची लास्ट मागीर अशें आनी माणेपण हांवें म्हणलें म्हाजी मातशी बोट घालून पळयत जाल्यार 3-4 बोटां जाल्यांत. जाता आतां बेगीन जातलें गो. पळय दोतोरान बेगीन जाता म्हणलें. दोतोर एक घोटा हिंसा मारलें बरें न्हू. हांव बरें मारया. एक घोटा हिंसा मारलें. पळय आतां हिंसा हांव केलां म्हूण गो तुगेलें. ती आतां डिलिव्हरी जावपाचे वेळाचेर आनी एक वोवी आसता. तांचें तें आतां म्हाका याद जायना कशी ती. आनी ते वोवेचेर फड आनी आमी तातूंत हात घालो
हांव गाम्यानाच. तशीच ते बाय एकटें डिलिव्हरी जालें आनी देवाचे कृपेन सगळें वेवस्थीत नॉर्मल डिलिव्हरी जालें. सुसेग. आनी हांवें ते सगळें आतां ती फुडलें ती करता. हांव पळयता जाल्यार बोंबली कातरपा खातीर ताजे कडेन बोटू आसताले. ते बोटव्या भितर सूत आनी एक कानीत म्हणल्यार एक नायफ कशी आनी ती दिव्याचेर ती तापोवप आनी सगळी काळीच संग जावप आनी ताजेर तो उराक घालप. उराक घालता ती पुसप आनी पुसतकच ती कातरप. बोंबली कातरली आनी तें सूत ताजें आसता भितर तें बांदप. पळयता आमकां आनी उलोवपाक वचून सद्या कांयच पावरूच ना आनी कितें जाता तें समजाय बी ना. आनी कितें करता बोंबली बरो ती भुरग्याक आनी कुशीन दिलें आनी हांव भायर वचून येता. आवयस म्हाका सामकें स्टँडींग ओवेशन. सगळे जाणटेले हास उबे रावले आनी तातूंत ती जी पळय हेड आशिल्ली क्रिस्तालीन म्हणून ती आयली. अय दोतोर कापास आवयस कापास एकूच शब्द म्हणजे लायफाचो हांव अजून म्हाका याद आसा. हे एका वर्डा खातीर आय वॉज मोस्ट प्रॉस्परस. गोंयभर पावसाच्या सावराक लागून लोकजीण विस्कळीत. हळदणेच्या पोडवाळ खर्जुवे वाठारांत घराचेर माड कोसळून भाव भयण जखमी जाली. मात ह्या घडणुकेंत घराचें बरेंच लुकसाण जालें. तशेंच 70 वाठारांत झाडांची पडझड सुरूच आसा. सध्या गोंयांत कांय वाठारांनी पावसान विसव घेतिल्लो आसलो तरी कांय कडेन अजूनय उटंगराचो पावस पडटा, जाका लागून लोकजीण पुरायेन विस्कळीत जाल्ली आसा. हळदणच्या पोडवाळ खुर्जवे वाठारांत घराचेर माड कोसळिल्ल्यान भाव आनी भयणीक दुखापत जाली. ह्या घडणुकीत तांच्या घराचें बरेंच लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक सुवातेर येवन मजत कार्याक सुरवात केली. आयज सकाळी इन द मॉर्निंग ऑलमोस्ट एक 10 मिनटान पावस वारें कांय नासलें आनी अचानक झप करून माड पडलो तो आमचे शेजारचोच एकनाथ आनी संदीप मांद्रेकर तेंच्या प्रॉपर्टींतलो फुडलो माड आनी तो पडला तो सारको म्हाज्या रुमाचेर आनी थंय हांव आनी म्हाजी भयण दोगांय न्हिदलेलीं आनी ते जागे आसले ते आपलें काम करताले तितल्यान पडोन अख्खे पडले. तेजेर मातशें तकलेक तेका लागला हांगर फूल आनी खंय लागला आनी हांव न्हिदलोलो पळय थंयसर फूल अख्खो पाटी आनी खांबो पडला. हांव मातसो चुकलो आनी पडला पळय ती रुमाची तुमी परिस्थिती पळयशीत जाल्यार ते सांगूं शकनात. एके वाटेन म्हणटा ते देवानूच आमची ग्रामदेवी सातेरी तशेंच आमचे स्वामी समर्थ आनी देवान आहा तेंच्यांनी म्हाका बरे भाशेन साल्वार केलो. मातसो चुकलो ना जाल्यार तो अख्खी पाटी हांव न्हिदला एक्चुअली न्हिदता तो त्याच जाग्यार आसा पण मातसो सायटीक आसल्या कारणाक. आनी दुसरी गजाल म्हाज्या भयणीनूय कितें केलें तेणी म्हाका अलर्ट करून हाडून थेयले ते आनी म्हाका उठयले. सगळे रूम अख्खो घराचे हे जाल्यार 2 रूम आहा आमचे, 2 रूम आनी प्लस मदले हे तीन रुमांक डॅमेज जाल्लेले आसा आनी फूल अख्खे पाटी सगळे वाशे नळे सगळे आनी भितर जे कितें आसले पळय ते सगळे डॅमेज जाल्लेले. मजगतीं 70 वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसात धावे, सातोडे, होंडा, नानोली, रेडीघाट वाठारांत झाडांची पडझड जाली. ह्या घडणुकांनी वीज खांब्याचे तशेंच लोकांच्या घराचें बरेंच लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळा वतीन दरेका वाठारांत मजत कार्य सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अन्न आनी वखदां प्रशासनान बस्तोडे आनी काणका वाठारांत रस्ते कुशीक आशिल्ले चिकन सेंटरांचेर धाड घाली. कायदेशीर परवान्यान नितळसाण नाशिल्ल्यान प्रशासनान वाटतं 60 आस्थापनां बंद केली. ते भायर म्हापश्या यार्डात कारवाय करून फळां आनी नुस्त्यांचे नमुने व्हेल्यात. तशेंच नेम पाळून नाशिल्ल्यान दिवचलच्या एका मिठाई आस्थापनाक 25,000चो दंड घाला. अशा तरेची कारवाय हेर वाठारांत करतले अशें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां. The FDA team today has focused on
the surveillance of these chicken stalls which are operating on the roadside without permission and without following the stipulated hygiene norms. So today we have closed down 7 of these such stalls, 2 in Bastoda and the remaining here in Kanka area. These stalls were primarily operating without any permission from the FDA, and they were in an absolute unhygienic condition. They have been asked to discontinue the activity, and we will also be writing to the local body giving them directions not to issue any such permissions on the roadside stalls. Similarly, we have also closed one general store, and we have booked one vendor today in Bicholim, Mr. Raika, Naresh Raika Devasi. He has been operating for 5 years without FDA permission, and he's been supplying laddus for many festive occasions. So he has been booked, and a 25,000 fine has been imposed on this vendor in Bicholi area. We have done our routine surveillance at the Mapsa market yard, where we have drawn samples of fruits. This check is part of our continuous checks that we are monitoring by drawing regular samples. एग्रीकल्चरल टेनन्सी कसेल त्याची जमीन हो कायदो पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलो. कूळ मुणकाराक आदार करपा खातीर हो कायदो केल्लो. मात लोटलेची कोमुनिदाद नीज गोंयकार शेतकारांक काडून भलतेंकूच टेनंट करूंक सोदता अशें विजयाचें म्हणणें. लोटलेच्या शेतकारांक कोमुनिदादीन टेनंट करूंक नात. हे समस्ये विशीं शेतकारांनी आमदार विजय सरदेसाईची भेट घेतली. हे विशीं आपूण महसूल मंत्र्याक पत्र बरयतलो आनी विधानसभेत विशय मांडटलो अशें आश्वासन विजयान दिलां. एग्रीकल्चर टेनन्सी कसेल त्याची जमीन म्हणून जेन्ना कायदो आयलो भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलो हो कूळ मुणकारांक आदार करपा खातीर हो कायदो आशिल्लो. आतां हे टेनंट ऑफ द कोमुनिदाद म्हळ्यार कितें, कोमुनिदाद भाटकार आहलो तो आतां गेलो, टेनंट बिकम डीम्ड ओनर्स, व्हेरी क्लियर. आनी ते हांगा शेती करतात कसली, खाजन शेती करतात. मुख्यमंत्र्यान सांगला खाजन शेती आपण रिवायव करपा खातीर सेंटरा कडेन पयशे मागता म्हणून आनी आदार मागता म्हणून. आतां हे शेती जिती दवरल्या आनी सरकारान जिती दवरूना दी, आनी जे भशेन कोमुनिदाद वागता, लोटलेची कोमुनिदाद वागता, ताचेर अशें दिसता की हे जे नीज गोंयकार शेतकार आहा तांकां काडून थंयचे ते आनी कोणाक तरी थंय टेनंट करूंक सोदता. खाजन शेती जर जिती उरतली जाल्यार फक्त ते गोंयकार स्थानीक मनीसूच दवरूंक शकता जिती, आनी तांकां उमेद आहा. 95-year-old farmer is there here. So I am going to raise this matter with the revenue minister and in the assembly, asking that any appeal with regard to tenancy of these farmers, Khazan farmers from Lotuli, has to be decided within 3 months. It can't be perpetually kept open. तांकां फक्त कोर्टांनी भोंवपाक वापरूंक जायना. तांचे कडेन कृशी कार्डां आसपाक जाय, तांकां गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळूंक जाय, तांकां तांचे शेती प्रोटेक्ट करपा खातीर तांकां गव्हर्मेंटाचो आदार मेळपाक जाय. आनी तोच मेळटलो केन्ना, जेन्ना तांची टेनन्सी तांच्या नांवार येतली तेन्ना. ते पासून फकत आमकां होप इश्यू आमगे बरे काडटा. लास्ट टायम गेले ब्रिज इश्यूक लागून ते काडले आनी आमी कितले होपान, ग्रेट होप्स आमी येयले. आता तुमचे हप्ते रोवपा लागले. 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण पेडणेच्यानूच लढयतलो. बाबू आसगांवकारान परतून एक फावट स्पश्ट केलां. ह्यान पयलीं आपणें सांगिल्लें आनी आतांय बी परतून सांगता. तीच तळमळ आनी तोच आवाज उठोवन आपूण पेडणेच्यानूच वेंचणूक लढयतलो म्हणून बाबू आसगांवकारान परतून एक फावट स्पश्ट केलां. 100% 27च्या इलेक्शनाक हांव आसतलोच. कारण हांगासान म्हाका जेन्ना पळय एक टायम आसलोलो, सांगपाची सारकी एक गरज म्हणल्यार एक टायम आसलोलो की हांगा शिव म्हटल्यार लोक मत मारताले. आमी तें काडून उडयलें. डेव्हलपमेंट, विकास म्हटल्यार वोट. आनी ह्या हेजेर हांव 4 फावटी हांगासर इलेक्ट जावन आयलो. लोकांनी शिव बिव हे सगळें सोडलें. जो विकास करता तेज्या फाटल्यान रावले. आतां सिंबॉल म्हटल्यार निवडून येतालो. म्हाका मडगांव धाडलेलो बीजेपीन. आयलो हांव निवडून ना, काम केलें निवडून येता. हें लोकांनी दाखोवन दिलें. तशेंच हेजेर पार्टीचेर, हेजेर पक्षाचेर लोक निवडून येतलो जेन्ना काम केलें मागीर पार्टीची गरज आसता. पण 27 तेच काम घेवन आनी ती तळमळ घेवन आनी अत्याचारा विरोध
आवाज उठून ह्या मतदारसंघात परत डेव्हलपमेंट त्याच पोझिशनाचेर जसो पयलो आमी दवरला त्याच पोझिशनाचेर व्हरतले. गोंयांत आतां शेतांची परंपरा फाटी पडत चल्ल्या. शेतां वाटा पडीक पडपाक लागल्यात. अशी परिस्थिती आसतना अजूनय कांय गोंयकार मात शेतां तिगोवन आसात. असोच फोंडेमालांतलो वाडे तळावलेचो शेतकार रघु नायकान शेत रोवपाची परंपरा कायम दवरल्या. पळया हो वृत्तांत. हे वाडे तळावलेचे रघु नायकाचे सड्यावेल्या जमनीर फुलिल्ले 5वें चार शेत. सडो जमीन आसूनय तळ्यातल्या उदकाचेर हे शेत करतात. रघु नायकान तांच्या पुर्वजांची शेत रोवपाची परंपरा अजून तिगून दवरल्या. पयली भशेन आतां परिस्थिती ना, मात आव्हानांचेर मात करीत तो अजून शेत रोयता. आमी जवळ हांव जेन्ना शाळेक वयतालो न्ही तेन्नासून रोयता आमी. म्हणजे घरा कडेन इस्कॉलाकून येयलो 2 पाळी बुकां आपटिली वयर येताले. सो सोडो आशिल्ले कारणान त्रास बी जायना. त्रास जाता पूण कितें आसा ताका तळ्यां आसा वयर खूब तळें त्या तळ्याचें उदक आसा. त्या तळ्याच्या उदका लागून आमकां तें परवडना, नाल्यार आमकां कशेंच परवडना. सो पावसाचें उदक ना जाल्यार तें उदक यूज तें करता. उदक चालू पावस आसूं नासूं आमकां तें उदक घेवचेंच पडटा तळ्याचें तळ्याचें. खंय आसा तळें वयर आहा तें उदक आसा पळय न्ही थंय आहा. ओके. तें उदक डायरेक्ट आमी हांगा हाडटा. पाट करून हाडटा. पाटान तें हांगा हाडटा. फक्त पावसांकच रोवंक मेळटा तें. आमकां तें आसा उदक पावस पडलो तो ना पडलो सोडो आशिल्ले कारणान तें उदक रोखडेंच जिरता न्ही म्हणून आमकां तें उदक कंटिन्यूअस फ्लो जाय. कितले शेतकरी रोयता हांगा? आमी दोगूय जाण आमचो आनी बापोले. तुमी तर रोयता? हय आमी पयलीं कितें करताले आमी फॅमिलीच आसता न्ही फॅमिलीच रोयताले ताका लागून तें परवडटालें. आतां कितें लेबरूय मेळना जो पयलीं मनशां सारकी मेळना आनी जोतूय ना. आतां ट्रॅक्टर घालपाक मातशें डिफिकल्ट हांगा. फातर आसा आनी एक लेवल ना सकल वयर आसा ताका लागून तें त्रास जाता. आतां कितें आतां थोडे आतां सद्या मोड चड जाल्या. पूण तुमकां खावपाक जायशें हय मेळटा? हय खावपाक जाय अशें मेळटा आमकां. विकतें हाडपाक पडना? ते हाडपाक पडना म्हणजे आतां ना आतां तें 50% जाता हाडचें पडटा. कित्याक सगळें फूल रोयना न्ही आमी. पयलीं आख्खी फूल एरिया रोयताले आमी. आतां जवळ जवळ 10 वर्सांनी मातशें कमी जालां कमी प्रमाणांत. पूण तळ्याचें उदक तुमकां पावता? तळ्याचें आमकां चालू आसा. तेच तेजेर नाल्यार तें उदक पळय मेळना जाल्यार आमकां रोवपाक मेळना शक्य ना. कित्याक फातर शेतकरी आशिल्ल्या कारणान तें रोखडें तळाव फुटता. तळावली हांगसरल्या डॉक्टर PS रमाणी यांच्या ग्रावंडा सायडीन जो सोडो आसा त्या सोड्यार कितलीशीं वर्सां जालीं ह्या सोड्यार शेत रोवपाचें काम रघु नायक यांची फॅमिली करतात. गेले कांय दिसां पासून तेंच्यांनी शेतान काम सुरू केल्लें आसा आनी आतां रोप काडपाचें आनी लावपाचें काम सद्या सुरू आसा. हांगा कामगार मेळनाशिल्ल्या कारणान बाकीच्या लोकांनी शेतां सोडलेलीं आसा. पूण रघु नायक हेणें हांगा जें एक तळें आसा तें तळ्याचें उदक ह्या शेताक वापरून आपली ही परंपरा पुर्वजांची परंपरा सुरूच ठेवलेली आहा आनी फुडें बी ते आपली ही शेती सुरूच दवरतले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. तळावलेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह.